नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक। लास्ट वीक आमी आयकले की कलेक्टरान जुंता हावजाचे सगळे ऑफिसीस खाली करपाक सांगल्यात 30 दिसां भितर। तर जाणून घेवया इतिहास जुंता हावजाचो। आता डेंजरस परिस्थितीन असलेली ही जुंता हाऊस एका टायमार गोयची सगळ्याकून व्हडली बिल्डिंग आशिल्ली। जुंता हाऊस ही बिल्डिंग लिबरेशना पयलीं बांदपाक स्टार्ट केल्ली। 15 ऑगस्ट 1966 ह्या साला हेजो इनॉग्रेशन जालो। ही बिल्डिंग बांदपाक फक्त 23 लाखाचो खर्च आयिल्लो। हेजे फीचर्स कितें आशिल्ले म्हणजे लिफ्ट आनी कन्सिल्ड वायरिंग। खुबशे लोकांक खबरच नासतली की ह्या बिल्डिंगेन लोक रावताले, म्हणजे एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स आशिल्लो। ह्या बिल्डिंगेन IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स तशें डायरेक्टर्स तांकां रूम दिल्ले गेल्ले। फक्त 6th फ्लोरार स्वामी विवेकानंद हॉल आशिल्लो, जे आजून ऑपरेट करता। थंयसर लायब्ररी ओपन आसा। माझें नांव तशें रजिस्टर जे पळय आसा ते रोहिदास आसा आनी पूण वळखतात म्हाका अजीत नांवान। अजीत, म्हाका एक सांग, आतां तूं हे जुंता हाऊस जे आसा हे इनॉग्रेशन केले 1966 हय, 15 ऑगस्ट 1966। तुमी ह्या बिल्डिंगेन केन्नाच्यान आसा? हांव 1969 आसा। 1969 ह्या हितून कामाक लागले ह्या बिल्डिंग? हय हय स्वामी विवेकानंद ह्या हॉलांत हय, आनी हाजो अध्यक्ष भाऊसाहेब बांदोडकर आशिल्ले। तेन्नाच्यान तुमी आसा? तेन्नाच्यान हांव आसा। तुमी खूब कितें पळयलें ह्या बिल्डिंगेन? ह्या बिल्डिंगेन पयलीं ऑफिसां, गव्हर्मेंट ऑफिसां खंयचे खंयचे ऑफिसां आसलीं? गव्हर्मेंट ऑफिसां नाशिल्लीं हांगा। हां, हांगा रेजिडेंट आशिल्ले सगळे रेजिडेंट टोटल रेजिडेंट। हां, कळ्ळें? आनी ते रेजिडेंट म्हणजे अशे आशिल्ले की हे जे डायरेक्टर तशे व्हडले डीन, हां, डायरेक्टर अशे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर हांगा दवरलेले। तांकां रूम हांगा दवरलेले? हय, त्यांचोच रूम हांगा आशिल्ले आनी हांगा रावताले ते सगळे। ग्रावंड फ्लोरच्यान 6th फ्लोर सगळे जागा टोटल ऑफिस एकूय नाशिल्ले। तुमचे आसले पण विवेकानंद? आमी फक्त स्वामी विवेकानंद सोसायटी आमीच आशिल्ले। उरलेले सगळे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर? हय हय हय, हे फक्त रावताले हांगा। रावताले। गव्हर्मेंट ऑफिस केन्ना हांगा आयले ह्या बिल्डिंगेन? मागीर ते कितें थोडे काही तेंपान कितें जालें की एक एक ऑफिस खंय खंय तांकां जागो दिवपाक दिले काही तेंपान गव्हर्मेंट ऑफिसांक। आनी थंयसून एक एक ऑफिस कमी जायत गेले, थंय हांगातली काडली आनी हांगातली ते जे पळय हे आसले कोण रेजिडेंट तांकां खंय दुसरे कडेन दिले। कळ्ळें? रेजिडेंटांक दुसरे कडेन दिले आनी मागीर ते कितें आसा सगळे आसले ते चडशे भायले रेजिडेंट आसले। फॉर एग्जाम्पल हाजो इन्फॉर्मेशनाचो डायरेक्टर रमेशचंद्र जतकर, महाराष्ट्रीयन। खंयचे वर्साचे ते? हे 1970 तेन्नासून जतकर, रमेशचंद्र जतकर इन्फॉर्मेशन। परत हॉस्पिटलाचो डीन खुराणे म्हणून आशिल्लो, भायलो महाराष्ट्रीयन। मागीर प्लस PWDचो हे चीफ इंजिनियर सावंत म्हणून भायलो आशिल्लो। ते सगळे हांगा रावताले? हय, हांकां हांगा दवरलेले। ही बिल्डिंग सगळी कंप्लीट रेजिडेंटाची आनी ती म्हणजे असले इंजिनियर, डायरेक्टर, चीफ इंजिनियर अशे आशिल्ले। कितें खंयचे साली सरकारी ऑफिस हांगा येवपाक स्टार्ट जाली? ती म्हाका दिसता 74 नंतर। 74 नंतर सरकारी ऑफिस डिपार्टमेंट हांगा? हय, एक म्हणजे ते वांगडा सगळी हें जावंक ना, इल्ली इल्ली जाल्या, एक एक करून एक एक डिपार्टमेंट। हय हय, पूण तुमची हांगाच उरली? आमी हांगाच आसा। टेरस्टार एक हे आसा ऑब्जर्वेटरी, पब्लीक ऑब्जर्वेटरी। हय, ते केन्ना हांगा घातले? ते मागीर जाला। खंयचे साली आसतले? हय, पयलीं नाशिल्ले ते। जवळ जवळ म्हाका दिसता 70 बी आसूंक जाय।
हय 70 बी आसतले. ते पयलीं तांचो कोण तरी हेड वेगळो आशिल्लो, दुसरो कॅथलीक कोण तरी, आनी आतां ते सतीश नायका कडेन आसा. ओके. जेन्ना सरकारी बिल्डिंग हांगा आयल्यो, सरकारी डिपार्टमेंट ऑफिसीस, तेन्ना फर्स्ट फ्लोर आनी सेकंड फ्लोर आयले ते वयर, आनी ते अजून लोक रावताले. हय. टोटल हो सगळे लोक सोडून केन्ना गेले आनी टोटल हो सारके गव्हर्मेंट ऑफिस बिल्डिंग केन्ना जाली? हय, एक्चुअली सगळी सारकी तारीख म्हणटा ती म्हाका चेक करून आयले. हय. त्या टायमाचे हो बिल्डिंग गोंयचो सगळ्याकून व्हडलो बिल्डिंग आसलो. हय. गोंयचो. हय. सो हांगा तुमी त्या टायमार आहा 1969 आहा. हय. लोकांचो गर्दी कसो पडटालो हांगा सगळे डिपार्टमेंट हांगा? म्हणजे जेन्ना ऑफिसां आयली, गव्हर्मेंटाची ऑफिसां जेन्ना रेजिडेंट वचोन ऑफिसां आयली तेन्ना गर्दी आसली हांगा. खूब गर्दी आसली. म्हणजे कसली त्या कामाचे लोक त्या डिपार्टमेंटान येताले. सिवील सप्लाय आनी कितें RTO अशे डिपार्टमेंटां जेन्ना आयली हांगा तेन्ना ते लोक येताले थंयसर आपापल्या कामाक. आतां कलेक्टरान ऑर्डर दिल्या 30 दिसां भितर खाली करा म्हणून. हय. ओके. आतां तुमचें कितें, तुमी खंय वता? ना, आमची जी आतां हे आसा कमिटी आसा कितें, ती कमिटीचेर आतां अवलंबून आसा. कमिटी अजून काय आमकां हें करूंक ना, सांगूंक ना खंयसर बाबा जागो घेतला, खंय वचपाचें कितें कात तें. तुमचे आतां हो बिल्डिंग तुमचे हितून तुमी इतले वर्सां काडल्या बिल्डिंगेन, कितें महत्व आहा तुमचे हितून ह्या बिल्डिंगेची वॅल्यू? महत्व म्हणजे पयलीं वातावरण खूब बरें आशिल्लें. कितें म्हणजे शांत आशिल्लें, व्हडलेशें कलबल आनी हें तशें कांय नाशिल्ली. बिल्डिंगूय बरी आशिल्ली त्या वेळार. कितें आनी मागीर हें जालें पळय, ऑफिसां बी आयली पळय, तेन्ना मातशी तरा वेगळी जाली. मेंटेनन्स खंय तरी सरकार मेंटेनन्स करपाक कमी पडलें म्हणटा. मेंटेनन्स आमचे सुद्दां गव्हर्मेंटूच करतालो, मागीर बंद जाली. हय. मेंटेनन्स बंद पडले म्हणून आयज परिस्थिती विकट आहे. हय. मागीर स्टाफ भरपूर आशिल्लो हांगा सकयल. सगळे स्विपर आशिल्ले, लायटीचे लोक लायटमॅन आशिल्ले, मागीर ते लिफ्टमॅन आशिल्ले. अशे प्रत्येक हेका लोक दवरलेले हांगा स्टाफ. मागीर सगळेच काडून उडयले आनी कोण ना आतां पळय मेंटेन करपाक कोण ना. त्या खातीर परिस्थिती सारको अशें म्हणूं येता. कॉन्ट्रॅक्टर MSB काकुलोन बांदिल्ली ही बिल्डिंग त्या टायमार ओ हेराल्डो पेपरान खरेंच बरयल्लें, द प्रायड ऑफ गोवा. तर हे आशिल्ले जुंता हाऊस, द प्रायड ऑफ गोवाचे इतिहास. तुम्ही पळयतात GNH. Enough said. Enough said, let's end. Start drinking in the rhythm. What you're feeling is the vibe. About to make a